मोगाच्या अष्टांदू आमी नव्या वर्सांत भितर सरल्यांत आनी ह्या नव्या वर्साची कुशालकाय आनी बेसांवां तुमचेर आनी तुमच्या कुटुंबाचेर हांव मागतां। आनी आयच्या दिसाक ह्या नव्या वर्सांत भितर सरतना पयल्याच आयताराक आमी जेजूच्या आप परगटणेची परब आमी समोर ओंपता। आनी परब आमी समोर ओंपतना आमी दर एकली जाणात जेन्ना नेमलोलो काल पावलो तेन्ना देवान आपल्या एकल्याच पुताक ह्या संवसारांत धाडलो। न्हयच फकत जिदेव लोकांक पूण सगळ्याक मनशाक कुळाक आपल्या पुताक ह्या संवसारांत धाडलो। म्हणटच आयच्या दिसाक आमकां विशय आसा, तो विशय म्हणल्यार ओन भावार्थ्यांक जें दायज फावो जालां तेच बासावणेक तांकां वांटो आसा। इसबा घेवन पावलुची दुसऱ्या वाचपान उतरां आमकां आयकूंक मेवतात। तोच विशय फुडें वतना ल्हानशी गोत एका कर्चेरींत एका ऑफिसान जालेली तुमच्या कानार सादोवंक सोदतां। एक फावटूय एक क्रिस्तांव भाव एका ऑफिसान काम करतालो आनी जेन्ना ह्या ऑफिसान काम करतना दुसरे हिंदू भाव मुसलमान भाव ताच्या सोबेवूय आपलो वावर करताले आनी हे क्रिस्तांव भावाक सदांच आपल्या पात्रांवाचीं उतरां खावूंक पडटालीं पूण केन्नाच परतीपाळ करूनय आपल्या पात्रांवांक जबाब दिनासलो। सदांच जीं उतरां बोवाळ पडटालीं तीं सदांच सोंसणीकायेन तो सोंसून घेतालो। पूण एका दिसा जालेंय थोड्याच वर्सांनी खूब तेंपांनी एक हिंदू भावूय एक यादनीक जालो। तेच कर्चेरीन तेच ऑफिसान काम करतालो तो आनी हो क्रिस्ती भाव चिंतूंक पडलोय। ताका पडले उपरांत ताका विचारलें, तूं हिंदू भाव म्हणटच कसो तूं यादनीक जालो? आनी हे हिंदू भावान यादनीक जालोलो ताणें क्रिस्तांव भावाक सांगलें, हांव तुज्याच कर्चेरीन ऑफिसान काम करतालो पूण हांवें पडलां तूं सदांच आमचो पात्रांव जेन्ना बोवाळ घातालो तुका उतरां उलयतालो तेन्ना तूं सोंसणीकायेन ती घेतालो आनी हें सगळें पळोवन हांवें म्हज्या मनांत आनी म्हज्या काळजांत चिंतलें, तुवेंच म्हाका खरो जेजूचो पाटलावदार कसो तुवें म्हाका दाखोवन दिलें। देखूनच हांवें म्हजी नोकरी सोडली आनी एक बरो क्रिस्तांव जावन हांव आज यादनीक जालां। ओय म्हज्या भाव भयणीनो, हेच आमच्या क्रिस्ती भावान ह्या हिंदू भावाक कोण जेजू तो दाखोवन दिलो। म्हणटच आपल्या चालत्या जिवितांत आपल्या जिवितांतल्यान ताणें भाव भयणीनो जेजूक संवसारांत परगट केलो आनी आयच्या दिसाक ही परब जी आमकां आसा ती परब अशेंच कितें म्हाका आनी तुमकां कळीत करता। आयच्या दिसाक पयली वस्त आमकां कळीत करता ती म्हणल्यार आमी दर एकल्यान आमच्या जिवितांतल्यान जेजूक कळीत करूंक गरज आसा। उगडे ह्या देवाक आमी संवसारांत परगट करूंक गरज आसा। जे परी आमी हे घडणेंत आयकलां तेच परी घडे आमचो वावर करतात आमच्या कामान आमच्या जिवितांतल्यान आमी घडे देवाक परगट करिनात जाल्यार आमी घडे ताजे खरे पाटलावदार कशे जावन जिवंक शकनात। म्हणटच पयली वस्त ही परबेच्या दिसाक आमकां दर एकल्याक कळीत करता ती म्हणल्यार आमच्या जिवितांतल्यान ज्या जाग्यार आमी जियेतात त्या जाग्यार आमी हेच देवाक परगट करूंक गरज आसा। आयच्या दिसाक दुसरी वस्त आमी ती म्हणल्यार जेजू जिदेव समाजांत वो धर्मांत घडये जल्मांत आयलो खरो पुणूय आख्खेच मनीसकुलाक ताची बरी कार्यां वो ताजो कार्याचो फळ ह्या संवसारांत पावलो। म्हणटच आमकां दुसरी वस्त भाव भयणीनो ती म्हणल्यार हे तीन विद्वान आमकां शिकयतात ते म्हणल्यार घडये दुसऱ्या दुसऱ्या देशांत सावन जेजूक भेट करूंक वो ताका नमस्कार करूंक ते आयले। आज आमचे मदें जायतो भेदभाव आसा। आमी घडये जातीक कातीक लागून घडये दुसऱ्या देशा लागीं आमची झुजां मांडटात, दुसऱ्या धर्माक घडये सगळे आमी भेदभाव दाखयतात। म्हणटच हे तीन विद्वान आमकां शिकयतात ते म्हणल्यार आमचो एकवट। ही परब आमकां एकवटाची परब
गोड्या दुसऱ्या देशां सोवे आमच्या दुसऱ्या लोकां सोवे व आमच्याच क्रिस्ती भावा भयणां सोवे आमचो एकवट आमी जिवंक गरज आसा. म्हणटच ही दुसरी वस्त आयच्या परबेच्या दिसाक आमकां शिकयता ती म्हणल्यार आमचे एकवट आमी एकामेका सोबे जिवंक. निमणी वस्त सांगतना ल्हानशी गोत एका धाकल्या भुरग्या सोबें जाल्ली सांगूंक सोदता. हो भुरगोय पयसुल्ल्यानूय नखेत्र पळयतालो आनी जेन्ना हें नखेत्र पळयतना रडूंक लागलोय. म्हणटच नखेत्रान ह्या ल्हानशा भुरग्या सोबे विचारलें, तूं कित्याक रडटा? आनी हो भुरगो हे नखेत्राक म्हणूंक लागलोय, हांव तुका पळोवंक शकता पूण हात लावन हांव तुका अणभवूंक शकना. पुणूय हे नखेत्रान जबाब दिवन म्हणलें, तूं म्हाका पळोवंक शकता तोच एक व्हड उपकार, कित्याक तुज्या काळजांत तर हें नखेत्र नासलेलें जाल्यार तूं म्हाका केन्नाच पळोवंक शकचो नासलेलो. आनी तेन्नाच ह्या भुरग्याक कळ्ळें आपल्याच्या काळजांत हेंच नखेत्र आसा, देखूनच हें नखेत्र हांव पळोवंक शकता. ओय म्हज्या भाव भयणीनो, आयज 3 विद्वान जे नखेत्र पळोवन जेजूक नमस्कार करूंक जेजूक भेट करूंक पावले, तेच परी म्हाका दिसता आमच्या जिवितांत असलेंच नखेत्र आमी दर एकली जावंक गरज आसा. कित्याक आमच्या काळजांत असलेंच नखेत्र घातलेलें आसा. हें नखेत्र आमी दुसऱ्यांक जावन खुद आमी जावन ते विद्वाना भाशेन आमी एकामेकाक आमच्यो वाटो दाखोवंक गरज आसा. म्हणटच तिसऱ्या निमाणी वस्त आमच्या जिवितांत ती म्हणल्यार हें खरें नखेत्र कशें उजवाड खुद आमकां न्हय पूण एकामेकाक दिवन ही वाट संवसारांत दाखोवंक आमी गरज आसा. म्हणटच ही जेजूची परगणेची परब आमी समोरपतना आमकां दर एकल्याक ही कृपा मागुया. ते विद्वाना भाशेन आमी सदांच जेजूक नमस्कार करूंक भेट करूंक एक बरें नखेत्र कशें जावन आमी आमच्या जिवितांत जिवंक आमकां आदार ह्या आयताराक मागुया.